नमस्कार. पोया प्राईम खबरो. माध्यम धोरणाचेर कोफुसांव दिगंबर कामत म्हणटा फरक ना. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणटा काँग्रेसीचे धोरणाक जुळना. राणे स्पष्ट उलयना. सुभाष वेलिंगकाराक भाजपाचे पटना. आदल्या सरकाराच्या माध्यम धोरणाचो मायभास कोंकणीक फटको. फक्त 1.82% भुरगीं शिकतात कोंकणीन. मराठी इंग्लिशी फुडें कोंकणी साप्प मायनॉरिटी. एथलेटिक्स आणि जुडोत मिळून गोंय भारत पंगडाक मेळ्ळी 5 भांगरा पदकां. गोंयच्या काजल वेरेकाराक शॉटपुटान रुपया. डेझरी परेराक कांस्य. ब्युरो ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन सेक्युरिटीची मान्यताय अजून दाबोळेच्या नव्या टर्मिनलाक मेळूंक ना. टर्मिनल केन्ना सुरू जातलो निश्चित ना. 25 तारखेसावन सुरू जावपाचो टर्मिनल. सुभाषा वांगडा केस्तांव जाले ना. वावड्यो उठोवपी मनीस म्हणल्यार निळकंठ. आपली तिकेट वाटावपाक ताणें विष्णूक काडलो कुशीक. किरण कांदोळकाराचो सनसनाटी आरोप. आणि फुडल्या बुधवारा सावन हॉर्टिकल्चराचे गाडे विकतले. सवाय प्रेसान नाल्ल. पर्यटन वाठारांत फळां विकपाक महामंडळान सुरू केले कोल्ड स्टोरेज आशिल्ले फळांचे 6 गाडे. खबरो विस्तारान. पर्रीकार सरकाराचे शिक्षण माध्यम धोरणाचेर सध्या काँग्रेसीतूच कोफुसांव दिसता. आदलो मुख्यमंत्री आणि आमदार दिगंबर कामत म्हणटा हे आपणे केल्ले तेच, वेगळे कांयच ना. काँग्रेसीचोच प्रदेशाध्यक्ष म्हणटा धोरण समाजात जातीय फूट घालपाचे. काँग्रेसीन असले धोरण करूंक ना. विरोधी पक्ष फुडारी राणे स्पष्ट कांयच उलयना. फक्त विधानसभेत चर्चा जावंक जाय आशिल्ली इतलेच म्हणटा. आरएसएसाचे गोंयचो फुडारी आनी शिक्षणीक जाणकार सुभाष वेलिंगकाराकय भाजपाचे धोरण मानवल्ले ना. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान नवे माध्यम धोरण जाहीर करतना 3 वर्सां फाटीं आपणे जाहीर केल्ल्या धोरणाची कॉपी मारल्या असो दावो आदलो मुख्यमंत्री आनी मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन केला. MOI पॉलिसी जी पळय डिक्लेअर केल्ली आसा ती पॉलिसी जर पळयली जाल्यार आमच्या सरकारान त्या वेळार जो निर्णय घेतिलो जवळ जवळ त्याच धर्तीचेर ही पॉलिसी आसा. तातूंत व्हडलें कितें बदल आसा अशें म्हाका दिसना. आमी तेन्ना पॉलिसी डिसिजन घेतिल्लें सगळे विचार करून तेन्ना पॉलिसी डिसिजन घेतिल्लें. आमी तें इम्प्लिमेंट करपाक शकलो ना कारण तेन्ना तें चॅलेंज केलें गेलें कोर्टांत. इंटरिम स्टे मेळ्ळो ताका. पूण पक्षाच्या मॅनिफेस्टो भितर आमी तेन्ना घाल्लें की आमी सत्तेर आयले जाल्यार तें इम्प्लिमेंट करतले म्हणून. गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष जॉन फर्नांडिसाक आमदार कामतीचे हे म्हणणे मान्य ना. पण आमी काल पळयलां हे आमचें धरण न्हय. आमी अशें मागून आमी मागलेलें सगळ्यांक दिवचें म्हणून. विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंग राणेचे मत वेगळेच आसा. पयलींच जशें तेंच्यांनी दिल्लें म्हणजे हेचेर एक चर्चा जावंक जाय आसली आनी वेगवेगळे जे विचार आसात ते आयकून घेवंक जाय सरकारान. चर्चा खंय असेंब्लीन. गोयचे आरएसएस मुखेली आनी शिक्षण जाणकार सुभाष वेलिंगकार म्हणटात मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान जाहीर केल्ल्या माध्यम धोरणाचेर हांव मातूय समाधानी ना. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाची बसका घेवन आमची भूमिका स्पश्ट करतले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी रिपोर्टर समीर भट. दिगंबर कामतीच्या सरकारान नवे माध्यम भास धोरण जाहीर केले उपरांत फक्त 1.82% भुरगेच कोंकणीन शिकताले हे सरकाराचे आंकडेच सांगतात. त्या उपरांत डायसेशन आणि आर्च डायसेशनाची 139 स्कुलां इंग्लीश जाली. ह्या धोरणाचो खरो फटको बसला तो मायभास कोंकणीक. सरकाराच्या फुडाकारान 5 नवी कोंकणी स्कुलां फाटल्या 1.5 वर्सांत सुरू जाली खरी. मात ह्या स्कुलांतल्या भुरग्यांचो आंकडो मराठी आनी इंग्लीश स्कुलांतल्या भुरग्यां परस साप्प उणो. पळयात रिपोर्ट. माध्यम धोरण थारायनासतना गोंय सरकारान जो नोट तयार केला तातूंत दिल्ल्या आंकड्यावेल्यान धपको दिवपी कांय गजाली उक्ताडार आयल्यात. आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आनी आतांचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान मायभास कोंकणीचो फायदो करचे परस चड लुकसाणच केला ही गजाल हे आंकडे दाखयतात. वर्स 2011-12 विद्यार्थी कोंकणीन 1627, मराठी 35,000, इंग्लीश 51,625, हेर 3,223. गोंयांतल्या अल्पसंख्यांक शाळांनी कोंकणी माध्यम बदलून इंग्लीश केल्ल्यान
इंग्लिशीन शिकपी विद्यार्थ्यांचो आंकडो वाडलो. कोंकणीन शिकपी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण 2% परस चड ना. अजापाची गजाल म्हणल्यार कन्नड आनी उर्दू भाशेंतल्यान प्राथमीक शिक्षण घेवपी विद्यार्थ्यांचो आंकडो कोंकणी परस चड आसा. वर्स 2011-12 शाळा कोंकणी 58, मराठी 902, इंग्लीश 274, हेर 49. मायभाशेंतल्यान मुळावें शिक्षण घेवपाक आमच्या सरकारान आदार केला असो दावो भाजप सरकार करता. मात फाटल्या 1.5 वर्सांत 15 परस चड कोंकणी शाळा गोंयांत चालू जावंक ना. कोंकणी शाळांचो आंकडो हेर भाशांतल्या शाळां परस चड आसूनय विद्यार्थ्यांची संख्या मात उणी आसा. कोंकणी आनी उर्दू शाळांची तुळा कोंकणी 1712, उर्दू 1510. कोंकणी आनी कन्नड स्कुलांची तुळा कोंकणी 1712, कन्नड 1501. कोंकणीतल्या 58 शाळांनी आनीक 15 शाळांची भर घातली तरी हो आंकडो इंग्लीश आनी मराठी शाळांक लागीं पावना. इंग्लीश आनी मराठीच्या तुळेंत कोंकणी विद्यार्थ्यांचो आंकडो सामकोच कमी आसा. शिक्षण खात्यांतल्या ह्या राजकारणान मायभास कोंकणीचो बळी घेतला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. लुझोफोनिया गेम्साच्या 6व्या दिसा गोंय भारत पंगडाक एथलेटिक्सांत 4 जाल्यार जुडोत 1 भांगरा पदक मेळ्ळें. गोंयच्या काजल वेरेकाराक शॉटपुटाक रुपया आनी डेझरी परेराक कांस्य पदक मेळ्ळें. जुडोत गोंयच्या शिवकरण केवताक कांस्य पदक मेळ्ळें. भारताची आतां वट्ट 17 भांगरा पदकां जाल्यात. Be looking as a front runner, but we've seen Whitney Karina and the Mozambique girl also well built, but Achu goes straight into the lead. Karina is fighting it out, so it's Achu versus Karina. Achu versus Karina. Achu has the edge. Will Karina come back in that last bit? No. Achu gets first, Karina Fangola second, and the Mozambique Sylvia Panguana winning the bronze. Any time it's gonna end. They have taken off. They have taken off in different levels. Alex Dos Anjos has taken the second bend. They have crossed 250. They're coming to a step. Sumit Mali has taken the initial lead. He is being closely followed there by Alves of Cape Verde and another Cape Verde, Ivora. So it is goal to India. India's first goal today. Ivora and Varneka for Goa, India. That event definitely took it much higher. Absolutely. Equatorial Guinea and Brazil. Portugal getting the gold in terms of Salvia Cruz, and India, Kajal and Desires getting the bronze and silver respectively. And the bout has been re-put into place. So it's only that Vazari that she has to her advantage. So that moment of celebration will have to be stalled for some time. Sanjeev. बिल्कुल, यहाँ पर रेफरी ने अपने निर्णय को बदला और पुनः मुकाबला जारी किया दोनों ही प्रतिद्वंदियों में, दोनों खिलाड़ियों में. अगर आपका ध्यान हटा तो प्रतिद्वंदी को इसका लाभ होगा. और यहाँ पर समय सीमा समाप्त. और रेफरी का निर्णय, भारतीय खिलाड़ी ने कल्पना देवी ने स्वर्ण पदक पर अपनी दावेदारी को सिद्ध किया. Shiv Karan Kewat of India receiving the bronze medal in the under 60 kilograms kg category. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसो.